सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोंपून गेल्या आमच्या बाबा आल्बर्टो रिबेरो हाच्या आत्म्याक तिसऱ्या वर्साचो आमी उगडास करता. तशेंच सोंपून गेल्या गाब्रियल आनी फ्लाविया पायस तांचे पासत आमी मागता. ह्या आमच्या भावा भयणांक सासणाचें जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता स्टेला आल्मेदा, मोनिका मोंतेरो, सिस्टर मेलिसा, एलिस मिरांडा, क्रिस डायस आनी आमची भयण मारिया फ्रांसिस्का वेगस आपल्याचो 86th बर्थडे मनयता. तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमी बाबाटान जिवंक आमचो बाबा देवाचेर ओदीक आमी खोलावंक, कित्याक तो आमच्या सांगाताक आसा. तो उज्याच्या खांब्या वरवीं आमचे बरोबर रावन आमची राखण कोता. असल्या बाबाटान आमी जिवंक की देव म्हजे सांगाताक सदांकाल आसतलो आनी आसा हें ओळखून घेवंक आदार मागता आसतना सावर फावटी आमी देवाचेर विस्वास धरूंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर परिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र सोबूचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याचे मोगाचे थारायले. तुज्या आज्ञा पाळूंक सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव तुजे सवी जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन.
झाकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शण मेळ्ळां. आपल्या हातांत मेजपाचें शूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हणलें, हांव जेरुजालाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हाजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुजाल्याक दुर्गां आसची न्हय, कित्याक थंय पुस्कोळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलो तांचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी ताचे मोदें ताचो वैभव. असो उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, जसो गवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. परतून म्हणुया, जसो गवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुंव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायेलाक शिंपडायलो तोच तांकां जमो करता. जसो गवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब, जसो गवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुलोन सोंपून तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांचीं दुकां भरीत काळजां आनंदान भरतलों. जबाब, जसो गवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. Soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमा वरवीं ताणें जिवीत फाकयलें. उमरून परजो लायलें. Soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy Servespora, soy. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू करतालो तितले विशीं सगळ्यांक अजाप दिसतालें. तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी हीं उतरां गोठ मनान दवरात. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले हें घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजले नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक तें लिपून उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वखणी तुका क्रिस्ता. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान धरून दितले. इश्टानो, हे दिसांनी आमी जायतो बोवाळ जाल्लो आयकता, जायते नारे आयकता. खंयसरू आमी वेता थंयसर पोस्टर्स होर्डिंग्स घातलेलीं आसात. कोण कोण कातारां काडटात, कोण कोण आपल्याचे व्हिडियो पोस्ट करतात, वॉट्सॅप करता, फेसबूक आनी हाचेर जायते बरयलेलें आमी आयकता. थोड्या थोड्या जाग्यांनी मिटिंग्यो जाल्ल्यो, मेळावे जाल्ले आमी पळयता. आनी सगळीं कसली तरी तयारी करतात. आनी आमी जाणा ती आमची गोंयची विधानसभेची इलेक्शनां येवचीं आसात, गोवा असेंब्ली. आनी सगळे आपलीची तयारी करतात. कोण कोण मनशांक आमच्या दोळ्यां मुखार हाडून दवरतात. आमी ओकोतात त्या मनशांक, ना ओकोतात त्या मनशांक. समाजान बरो काम करता त्या मनशांक, समाजान केन्ना दिसूंक पडोंक ना कसलेंच काम केल्लें तसलेय मनशांक. जायत्यो पार्ट्यो भितर सरतात. जायते आदले मनीस आनी थोडे नवे मनीस, थोडे शिकलोले आनी ना शिकलोले, असले मनीस आमच्या दोळ्यां मुखार दवरतात. आनी आमकां तांकां इलेक्ट करपाक, एके भाशेन वेंचून काडपाक आमकां मागतात. आनी अशें करता आसतना आमकां जायतें भासायतात, बरें बरें भासायतात, ताचें बरें बरें सांगतात, व्हडली तोखणाय करतात, बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दितात, कोडे थोडे दुडूय दितात, जायतें सांगतात. आनी असलें आसतना आमचें घोडे मन घुस्पोतात. आदीं कित्याक आमचें सगळें घडलां. जे आमी मनशांचेर बाबाट दवरलो, ज्या मनशांचेर आमी विस्वास दवरलो, तो आमकां बरें करतलो म्हूण आमी समजलीं. आमचें सगळें अशें घडूंक ना. घोडी आमकां फटयलीं, घोडी आमकां बोगलेक धरूंक ना, घोडी आमकां आपल्याचीच म्हणलीं आनी मागीर विसरलीं, ओकोना जालीं. आनी असलें जायतें घडटा आनी घडलां, देखून आमचीं मनां घुस्पल्ल्यां. आयज देवाचें उतर आमकां उगडास करता. जेजू म्हणटा, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान दवरतले. आनी ताचे आदीं लोक ताचे विशीं आयकून अजाप जातालो, कित्याक जेजून जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो, वचोऱ्यां केल्ल्यो. जेजून देवाचें उतर तांकां परगटलें. जेजून समाजान जायतो बरो वावर केल्लो. दुस्मानाक तांच्या तोंडार सांगलोलें. एक फुडारी कसो ताणें तांकां दाखयल्लो. आनी जेजू विशीं सगळीं अजाप जातालीं, तांकां बरें दिसतालें. पूण जेजू म्हणटा मागीर मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले. आनी आमी जाणा जेजू सगळें कितें घडलें तें. कोण बरी ज्या लोकांनी ताका बरो म्हणटालीं, ताची तोखणाय करतालीं, ताची सगळें अजाप जातालीं, तांणी ताका धरून दिलो, तांणी ताका केबडायलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो खुर्साक. असलें आसतना देवाचें उतर आमकां उगडास करता. अदी करून पयलें वाचप. देव म्हणटा, आपूण म्हज्या दोतां वरवीं उज्याचो खांबो कसो वो दुरीक कशें तुमचे मुखार हांव आसतलों तुमकां राखूंक. आनी अशें सांगून आमकां भावार्थांच्यो कुसकायता. आमचो विस्वास देवाचेर आसूंक, आमी ताचेर पातयेवंक, मनशांचेर पातयेवंक न्हय.
आमचें कितें काय आमी मनशां सगळें आमची वागणूक जाता तेन्ना कसली जाता काय कॅन दे ट्रस्ट अस मनशां आमकां आमचेर बाबाट धरूंक शकता आमी फोटयतली मनशां काय जेवूं तोर आमी दिता तें पाळटा काय तोंडार एक मागीर फाटल्यान दुसरें असलें आमचो संबंद काय असलें आमचें स्वामी जावचें न्हय आमी फटयता नागयता तसलीं मनशां जावचीं न्हय पूण आमचेर कोण पातयेता आनी देवाचेर विस्वास धरून जियेतालीं मनशां जावया आनी असले कुरबेन आमी अदीक वाडूंक आमकां जाणवाय आनी गिन्यान मागुया अशें जावं बेटोने वेळार गायन गावया C38 तुकाच बापा पेज 44 Tukac Baba sur Moshe Vitał Tuka Jekane Tukac Baba sur Moshe Duceste Kolka Shere Moshe Hatge Moshe Painge Svikar Tu somoimo porkotkoru Shukopo Somyak diu Dukas papa Sur Moshe Vitał duka jekane Dukas pomta Sur Moshe म्हज्या भावणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात आपल्या मनाकली मोहिमेक आमच्या नाकी भुवी सुरेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पोरचेची देणी प्रसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबाटां सोत मानता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सौर काळें सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रुचलय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं दोयीन ताका सोडयलय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्वींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र पवित्र दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रोगोन पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबाताचो घोट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमया, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीक वणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हांगा वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची माई संगाती, तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ती सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सौर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमी दुसऱ्यांक फटयता नागयता तसलीं मनशां जायना जावं, पूण अदीक आमी भावार्थान जिवंक देव आमच्या सांगाताक आसा असलें आमी ओळखून घेवंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांतली पातकांतली ताळण्यांतली निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाठान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटाय. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांतीतान म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाट्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायोन गावुया.
D7 देवसता मनशाचे काण पेज 50. देवसता मनशाचे काण लिपलोलो उंड्यारुबा ताणे वाडे भुकेल्या बियोंगिले गारेल्या ताचो मायमो इतमेना शिलो ताचो मायमो इतमेना शिलो ताचो मायमो इतमेना शिलो ताचो मो इतमेना शिलो ताचो मायमो इतमेना शिलो ताचो मायमो इतमेना शिलो ताचो मायमो इतमेना शिलो ताचो मो इतमेना शिलो. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमच्या अस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सडणुचो फळ आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगूसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक येवन गावया सामिगेल आर्कांश. Genera, chanzo.